स्पीकर सर, म्हाका रिप्लाय मेळटा प्रमाणे नर्सिंग कॉलेज इन साउथ गोवा ओल्ड हॉस्पिसियल बिल्डिंगा सो गव्हर्मेंट एप्रुवल दिल्लो ग्रांट केल्लो एप्रील 2023. मागीर DHS requested a committee to inspect the hospice on 8 May 2023. Accordingly, inspection on 10th May 2023. Submit 2 महिन्यान केला 12 July to DHS. DHS on request called PWD to inspect the hospice on 31st July 2023. PWD wrote to Chief Architect PWD inspector letter केली 9/8/2023. एक वर्स जालें. एक वर्स जालें. तेज फाटल्यान कांयच ना. तेज फाटल्यान म्हाका कितें जालां तें कांयच ना. इज गव्हर्मेंट सिरियस नर्सिंग कॉलेज हिंगा ओल्ड हॉस्पिटल बिल्डिंगा ओपन करपाक? ते बिल्डिंग सारकें आहा काय ना? ओल्ड हॉस्पिसोची उलयता तूं? ओल्ड हॉस्पिटल बिल्डिंगा नर्सिंग कॉलेज हें केल्या. बिकॉज सर ऑनरेबल मेंबरान जें कितें विचारलां, ओल्ड आमी ऑलरेडी एडमिनिस्ट्रेटीव अप्रुवल ओल्ड बिल्डिंगेक दिल्ली आसा. ते ओल्ड बिल्डिंग आनी फाटले बिल्डिंग जे सारकें ना, ते बिल्डिंग आमकां एक प्रपोजल आमी ऑलरेडी एडमिनिस्ट्रेटिवली अप्रूव केल्ले आसा की रिफर्बिश जशें अजिलो केल्ले तेन्ना त्याच तरेन आमकां ते करून आमकां ते नर्सिंग कॉलेज थंय हाडपाचो सरकारान एडमिनिस्ट्रेटीव अप्रुवल ऑलरेडी दिल्ले आसा. लास्ट 1 year कांयच ना तेजे कांय ना म्हणजे ते पयले म्हाका रिप्लाय अप टू लास्ट 9 ऑगस्ट पासून रिपोर्ट मेळ्ळा. तेजे फाटल्यान 9 ऑगस्ट सर कितें आसा, काल ह्याच विधानसभेन क्वेश्चन्स आशिल्ले की काही एक दोन गोश्टी थंय उरल्या. थंयच्यान ते आमकां ते दुसऱ्या हॉस्पिटलान नव्या हॉस्पिटलान ट्रान्सफर शिफ्ट करपाक जाय. ते केल्या उपरांत आमी ते रिफर्बिश करपाक जाय. आमी ऑलरेडी गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया आनी आमच्या गोंय सरकाराक मुख्यमंत्री कडेन चर्चा करून आमी हे सगळे गोश्टी फुडें व्हरपाचो आमचो प्रयत्न हो चालू आसा. पण वी कॅनॉट जस्ट स्टार्ट इट इमिजिएटली, बट दॅट इज आयडेंटिफायड एडमिनिस्ट्रेटीव अप्रूव्ड. बिल्डिंग सेफ आहा ते बिल्डिंग्स पळय फाटले बिल्डिंग सेफ नाशिल्ली म्हणून प्रॉब्लेम जाल्लो म्हणून तेन्ना पूर्णपणे आमी सगळे शिफ्ट करपाचो आमी प्रयत्न केल्लो. ते आमकां वेगळे तरेन ते मोडून वेगळे तरेन आमकां ते फुडें व्हरूंक जाय. पण फुडले हेरिटेज जी बिल्डींग आहा ते कोण हात लावपाचे ना. जे परमिसिबल विदीन द कन्जर्वेशन वी वील मेक श्युअर दॅट इट इज डन प्रॉपर्ली, बिकॉज इज हिस्टॉरीक बिल्डींग एंड इट हॅज टू बी प्रोटेक्टेड. बिकॉज कॅट लॅब GICDन रिपोर्ट ते रिकमेंड सायट केल्या ते रिकमेंड केलें ना कित्याक थिंगा RCC स्लॅब घालपाक जायना म्हणून. पूण आतां ऑल्टरनेट सायट आयडेंटिफाय केलें ना अजून पासून. बिकॉज हांव आयजूच चर्चा करतलो GSIDC कडेन परत चर्चा करून हे जे इन्स्पेक्शन जेन्ना जाल्लें आमकां एक्झिस्टींग ऑपरेशन थिएटर्स आनी OTs जे आहात दोज कॅनॉट बी मॉडिफायड इन अ मॅनर इन वीच इट कॅन इंटिग्रेट द कॅथ लॅब. म्हणून आमी कितें केलां स्पीकर सर, GSIDC कडेन परत आनी मुख्यमंत्री कडेन परत बसून आमकां ते रूफ टॉप ते इट इज मेन्शन्ड इन द थिंग, प्लीज कन्सिडर इट दॅट इट इज नॉट गोइंग टू बी डन देर. We have to figure out how we want to create, and we have space. Why is your department replying then? No, it's not about replying. There was an inspection carried out. That was suggested and discussed that it will be put, but I have said that you cannot put it on the rooftop or anything such thing. This is not something that can be looked at or even considered by the government. I am telling you what the answer is given as per what is actually the inspection that has been done. But what you have suggested, that we have asked them to re-inspect and find out a way where we can integrate and have a cath lab in that particular hospital. Speaker sir, government and medical college in South Goa district on PPP model, why not on to government? Speaker sir, already तो in process हा, तो काय final जावंक ना सध्याची परिस्थितीत. श्री विजय सरदेसाई. अरे जॉइंट हा आमगेले स्पीकर सर. Joint ha. Joint जाणं खबर. You follow the joint order, no? We are joint. What is the use of putting otherwise, speaker sir? ताणे प्रेस ओके. Press मागी पहिले press बटा हे जे पेपराचे चोय speaker sir. Tegla, speaker sir. In line with the same line follow करे. In line with the same question, Cruzan salte. आमगेले 20 जे आमदार साउथ गोवा ते referral hospital as just to refer in the South Goa district hospital and then send it to GMC. I'll tell you an example of yesterday. एक लोबो म्हूण भुरगो accident जालो आमगे कानांगिनी आनी he was just kept there for 1 hour and then he is brought to GMC. Last 2 days ताका operation जायना. No OT theater तांकां म्हणजे operation theater ना. So it's been kept and he is in pain. So in district hospital, when you said that cath lab is not feasible on the roof terrace, and you answer but you are proposing on the roof terrace. No, okay, speaker sir, Minister, so
हें तुवें सांगलां की हें जायना. आतां what reply you are saying, it is not possible on the roof terrace. It is right? Yes, sir. It is not correct to, even if there's been an inspection, whatever we have been supplying through the answers is actually what is factually discussed. That does not mean that becomes a reality, because we don't want to go, this rooftop thing is a joke. It cannot be put on the rooftop. I have just mentioned to Honorable Member Shri Elton that we will discuss with Honorable Chief Minister. We have to take GSIDC into confidence, and then we will ensure how we can integrate, because existing operation theatres, जे आसा Speaker Sir, त्यो operation theatres to modify करू शकना for cath labs. So that is how it is. That's why they decided where. And or because of the space constraint. If there's space, then we'll have to have an independent block for cath lab, and we will do it. No, but since the department said it is not feasible, the report says it not. So why again to go on there? That is what I'm saying. Department has asked for inspection. So, but Department can only ask for inspection. Department does not have the expertise to do the design or how this has to be integrated. So allow us to give us little time, because I have already told you that last time when answering the demands, that immediately after the session, we will sit down with the Chief Minister, and then we will ensure whatever we want to You said do. you would sit down not after the session, For the during that evening. Because तुझे मंत्री प्रश्न session मंत्री तुका वेळ आसा तुझो प्रश्न बसून घे. Speaker sir, Speaker sir, Bab, Yuri Alemov sir dista ki I am just pushing this to the next session. No. I will take time from Honorable Chief Minister. I've been preoccupied with some family issues, so I'm You just were in stuck. Delhi. No, I was in Delhi. Yes, I went to Delhi. If my leader calls me to Delhi, I will go to Delhi. That's why I cannot Speaker avoid sir, that. So, but anyway, that is what I go to Delhi for is not the matter of the House and neither a part of the question. And second thing is, Speaker sir, that whatever he is referring, we will do it during the session. I will ask Honorable Chief Minister to give us time, and you be privy to it. I have nothing to hide on it. Wenji Vegas. Speaker sir, मुझे एक question all मरे. Chalo ji, No, this is related to एक that. question. Speaker sir, LAQ 11B dated खूप जण असा 27. common question तो, 37 joint question ना, असा. ना, एक विषय 37 ना, विचारतो. 37,000 square meter तुकडे carpet area हा, okay? ओ आणि तितून almost 4,887 square meter अजून तुका space हा. In the block B, C, D on the 4th floor, B, C, D wings on the 4th floor आणि 5th floor. So why you are not utilizing there? तुका जागा मरे. Speaker sir, किती सांगता? आमकां त्रास जाताय. So this is a valid question, Speaker sir. Minister ते खबर ना, minister खबर ना. एक मिनिट Let me finish. Let minister speak afterwards. Speaker doesn't, minister doesn't know. एक कितली त्रास जाताय ते. व्हड हॉस्पिटल बांदिल तुम्ही कांयच फायदो ना थिंगा. आठाय रिफर कोताय मागीर जीएमसी धाडाय. इट इज इनफॅक्ट तुका आमी देव बरें करूंक म्हणपा जाय. कित्याक आमी तुजे प्रेशर घेताय, तूं चीफ मिनिस्टराचें प्रेशर घे, घाल पयशे घे आनी तें कंप्लीट कर. हें तुजें बरें कोताय आमी, आमचें बरें न्हू. लोकां बरें बसत कोताय. थिंग कांय ना, तुगे जीएमसी फूल जाता. आय feel pity for the doctors. I was there day for night. माननीय सदस्य तुका लोक बोलो आहा थिंगा कितें जीएमसी अपेक्षित? डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ते कोर मरे फुली फंक्शनल. Yes. तुगे कॅटलॅब काय ना थिंगा. कॅटलॅबान तुगेलें कांय ऑक्सिजन ना, काय ना बिस्ते थिंगा. सॉरी हे आहा ते आयसीयू आहा ते. एल्टन बाब तुका कितें अपेक्षित आसा प्रश्न विचार न्ही. प्रश्न काय विचार कोना प्रश्न विचार तुजो कितें अपेक्षित आसा तुका. सर, बाब एल्टन जे म्हणटा ती एरिया हा, पयलीं आमी कितें ठरयल्लें की दोन लास्ट फ्लोर जे आसा, खूब चर्चा तेजेर जाल्या की क्लासरूम नर्सिंग कॉलेज पयलीं थंय घालप. मागीर आमची ती जुनी बिल्डींग आमची आसा, ते हेरिटेज बिल्डींग आहा, तेजे फाटल्यान स्पेस आसा, थंय योग्य आहा की ते रिहॅब आनी नर्सिंग कॉलेज घालपाक आमकां योग्य आमी एडमिनिस्ट्रेटीव अप्रुवल दिल्लें आसा. तो जे सांगताचे वयरचे दोन जे फ्लोर्स जे आसा, those things now we were proposing that we will utilize, best utilized. Yeah. For other than nursing, we can utilize for other You education. have 5,000 square meter of carpet area vacant with you in all these blocks. Bob Elton is the expert on all this. It is I'm not an expert. He's expert. You are the minister for DCP. Expert म्हणजे तुका बिल्डिंग बांधपाक तुका खबर आहा ते कशें अरे मरे तू कोण मरे बिल्डिंग बांधपा म्हणून सांग तुका थिंग घाल. वेंजी वेगस ह्याच हावजांत आनी आख्खे गोंयभर आनी मिनिस्टराकूय खबर आहा that it has been said several times and in the reply it has been shown that referrals made by the South Goa District Hospital to GMC is increasing and the total referrals made in the last 4 years, as per the LAQ reply itself, it shows 17,425. While from January to June 2024, ह्या वर्साक, it has been shown that it has touched to 2,389.
Plus, it is also showing a reply that South Goa District Hospital has transferred 71 patients this year to private hospitals. Because sir, आत इतली हे जायता चर्चा, आमकां 2 वरां जालीं. I need a specific answer. आज दी या 7 तारीख ऑगस्ट जाच पयले हावजाचे प्लेस कर. What is the action plan of the government to reduce the referrals, especially in the private hospitals? मुरचे 71 private hospitals are referrals. कित्या लागोन धाडली ती तुका आहा. ते मिटिगेट करता जाल्यार त्यो फॅसिलिटीज तुवें सावथ गोवा तुवें रेडी करपा जायो. केन्ना रेडी करतलो आनी कितकोन डेडलायन दितलो हें तुवें आन्सर स्पेसिफीक एक प्लॅन करून सांगपाची गरज आसा. बिकॉज सर ऑनरेबल मेंबरान जे विशय काडला रेफरल, आय अग्री विथ यू रेफरल. आज तुम्ही जेन्ना कोर्टान आमकां जे डायरेक्शन दिल्लें त्या कोर्टाच्या आदाराचेर वी हॅव ऑलरेडी स्टार्टेड द ICU facility is there. It is at full capacity at the moment. Referrals happens many times when you require tertiary facilities, and because of tertiary facilities we have to ensure that because of which people are being shipped to the Goa Medical College. And I do agree, I am not denying on the floor of the house, तू जे सांगता ते सारखे आसा, पण तरी बी 70-75% patients are treated in the South Goa District Hospital. 25 to 30% of the patients are shifted from South Goa District Hospital to the Goa Medical College for tertiary care. And what you are saying is that just plain referral is taking place to Goa Medical College. That is not the case. I was actually, there's a question here asked by Bab Viresh Borkar on the referrals itself, and from he's asked a general question on GMC from Asilo Auspicio. But what I want to tell you is that unless we have these additional specialties put there, to some extent, these referrals are going to continue, and that is that onus lies on us as a government to see that we put these specialties in place. What you are saying that ICU is functioning is not correct. I would want a specific assurance before the 7th of August. Can you please give an assurance to come and inspect the South Goa District Hospital on the floor? Oh, assurance di tu yo tu choy and magi oloya before 7th of August. Because sir, before 7th August, opposition सगळे जे सावथाचे जे मेंबर जे येवंक सोदता इन्स्पेक्शनाक, हांव एक मिटींग आपयता, तांकां आयजूच तारीख दिता, आनी मागीर हांव मुख्यमंत्री घेवन ब्रीफ करता. सेशन जावपाचे पयलीं हांव येता. Speaker sir, जो मंत्री म्हाका दिसता आन्सर दिता इज कंप्लीटली डायवर्टिंग एंड वी आर नॉट सॅटिस्फॅक्टरी. स्पीकर सर, पयलीं सुवातेर जे मंत्रीन पयलीं सांगलेलें की तो उलयतलो तेच दिसा उलयतो मुखेलमंत्री कडेन. देर इज नो कॉर्डिनेशन. ह्या सरकाराक म्हाका दिसता होरजोता एक कडेन होरजयताय दुसरे कडेन. दिस इज द एटिट्यूड. स्पीकर सर, वाय शूड द पीपल सफर? Speaker sir, आता if you look the vacancies जे आमी that were there present day 173 and 193 जे South Goa District Hospital contract आणि bond and NHM basis. Some in हुणे ऑच vacancy जी हल्ली was 143 and 157. It has gone up by 20%. आता Speaker sir, जे post आहे medical superintendent, deputy director, senior pediatrician, senior surgeon, medical officers. Your answer, you are saying on one time that there is a ban on creation of post. What stops you, Speaker sir, of filling the existing vacancies? Why are you not acting, Speaker sir? Speaker sir, Honorable member just said no. माशे राव मंत्री बा माशे बोस हांव उलयता माशे बोस. Speaker sir, तुझे प्रश्न जे उलयता अरे हे इम्पॉर्टंट प्रश्न स्पीकर सर तुकाय लागोता. काणकोणच लोकांक त्रास जाय नाही, काणकोणच लोकांक त्रास जाय नाही, हे हांग दुखोता, हे हांव किंग अश्युरन्स दिता काय जायना. Speaker sir, your replies, if you look, you said setting up of cat lab on the terrace. I don't know how they spoke about it. Neurosurgery unit, you are saying that you are working on it. Proposal for private medical college is under process. Speaker sir, ये हांव सांगपाक सोदता very clear. ये private medical college पडे हा न्हू, एक आम कशें करपाक दिवपाक. What? Why do we need a private medical college there? For what? This infrastructure that was built, na boss, because मातशे बोस जे ह्यो infrastructure जो build केल्लो जेन्ना काँग्रेसा टायमी build केल्लो प्रायवेट मेडिकल कॉलेजी दिवपाकू, हे सगळे क्रोनी कॅपिटलिस्ट हिंगा येताय. देर इज नो प्रपोजल. यू टेल मी योर आन्सर्स दॅट यू गिवन. जे ऑपोजिशन लीडर प्रश्न विचारते, प्रश्न तुका कितें अपेक्षित आसा? आता प्रश्न म्हाका तुमकां भाशण करपाचें आसा जर जायत, भाशण करपा आसा जर जायत, डिमांडाचे हेचे तुमकां भरपूर वेळ दिता. प्रश्न विचार न्ही तुजो. अरे डिमांड आम उलयलाय उरपाट जाला. प्रश्न विचार न्ही तुजो. प्रश्न विचार न्ही तुजो. स्पीकर सर, अरे स्पीकर सर, आता हो रिप्लाय पडांक गेल ते विका दिलो और रिप्लाय चेंज केला. डिमांड
दुसरें उलयलां हें उरपाटें जालां म्हाका खबर ना मंत्री चीफ मिनिस्टराक उलोवपा आहलो दिल्ली गेलो नाही, तू प्रश्न विचारला, हांव next call करतां. ना स्पीकर सर जोरी तो थिंग चोयल्यार योर ब्लड कंपोनंट सेफ्टी देर इज बेसिकली सेपरेशन युनिट हॅज फेल्ड कॅज्युअलिटीज फ्लडीड तो दोतोर एडवर्ड डिमेलोमो आहा तो रिटायर जावपा आहा तो गेल्यार थिंगा कोण आसतलो यू हॅव नॉट सीन एनीथिंग स्पीकर सर ICU स्टार्ट केला थिंग ICU गायल्यार मनीस वचपाचे डायरेक्ट चंद्रार आनी कांय थिंग ऑप्शन ना रिफरल जे वाडोता इतले पाड आज जाता स्पीकर सर बारीकशें जोरी जोर थिंग चोयल्यार जे टेस्टिंग जाता ब्लड टेस्टिंग जेन्ना हार्टा येयल्यार ते कार्डियक एन्झायम मार्कर्स देव टेस्ट ऑल्सो नॉट डन मान्य ऑपोजिशन लीडर तुमचे प्रश्न विचारात स्पेसिफिक प्रश्न ना नेक्स्ट कॉल करतलो प्रश्न विरोधी हा पक्षाचे, ना फुडारी कितें जाय कितें अरे will you give us an assurance that there will be no private medical college we are How can I Yes, give him? माननीय मंत्री, How can I give the leader of opposition assurance when my answer is very clear that it's in process? so of we consideration speaker at the sir moment? so I'm Speaker, just clearly सांगताय this private medical college Speaker, sir मान्य ऑपोजिशन लीडर हे तू ना बसून घ्या आन्सर ऐकू दे स्पीकर सर तो डायवर्ट तुका प्रश्नाचे उत्तर नाका प्रश्नाचे उत्तर नाका तुका तो दिना हा ते उत्तर घेऊ दे तो दिना आन्सर दिना Speaker, sir, honorable leader of opposition आणि सगळे सांगले A to Z सांगलेले आसा कांय गोष्टी खरे आसा कांय गोष्टीक आमकां मेहनत करची पडटली ते जाग्यार हाडपाक हांवें आतां ताका अश्युरन्स मेहनत कोत्ती सारखे जाल ना रे साहेब, अरे मातसो मेहनत कोत्ती म्हणजे कितें म्हणजे सगळे हांवें सांगिल्लें तितलें सारखें हा ऐकून घ्या ऐकून तरी सांगता घ्या विरोधी पक्ष म्हणून तुका सारखे प्रश्न- नसता ते पण कितें आहा की तुवें जो तुजो विशय जो मांडला ऑनरेबल लिडर ऑपोजिशनान जे सांगला की कित्याक जाय म्हणून लास्टाक ते हांवें सरकारान उत्तर दिल्लें आसा ते अंडर कन्सिडरेशन आसा निती आयोगाच्या माध्यमांतल्यान जे कितें आमकां सांगलेलें आसा कितें अवेलेबल आसा खंयचे मॉडेलान आमी फुडें वचपाक जाय आतां तेंचो विचारधारा वेगळी आसूं शकता आतां तेणी सांगलें ब्लड टेस्टिंग कांयच जायना म्हणून हें चुकीची समज आहा ब्लड टेस्टिंग जायना म्हणून म्हाका दाखय स्पीकर हांव सर येता तुज्या वांगडा ज्या दिसा येता हांव म्हाजे स्वताचे प्रायवेट रक्त मेडिकल तपासता, ओ and डायवर्ट check कोता करता, बरें म्हाका व्हेरी सगळ्या व्हेरी गोष्टी स्पेसिफिक प्रायवेट मेडिकल private कॉलेज medical थिंगा college, तुम्ही private कित्याक medical दिवपाक collegeचे- सोदता श्री विजय सरदेसाई. infrastructure was created for private medical private- college Viजय सरदेसाई. speaker sir was the infrastructure created to give it to private players he was the sir. health minister that time Speaker was sir. the विचारत मी. infrastructure created to give it to private players श्री was विजय that the सरदेसाई, तुम्ही प्रश्न intention विचारत. was that the intention दिगंबर कामत मुखेलमंत्री आल्लो was the intention that time to give it to तुवें डायरेक्ट थंय विचारपाचें क्वेश्चन म्हाका विचारूं नाका म्हाका कितें विचारूंक so सोदता speaker sir no you give me very specifically हे private medical collegeचे प्रायव्हेट trace मेडिकल it कॉलेजाचे हांवें उत्तर दिला त्या प्रमाणे आमी तेजेर श्री विजय सरदेसाई तुम्ही प्रश्न विचारात केसो कित केलो विचार केलो विचारात तुमचा प्रश्न विचारात what you didn't तुमचे answer प्रश्न विचारात Speaker sir, honorable leader of opposition wants to know exactly what I answered. I have answered exactly what I have answered here, that it is in process. It is in process, but does not mean it is in total finality. you were 3 days back you said it is under consideration now it is process after Process, 3-4 days something else will is happen all. Everything is under Speaker, sir, consideration till it actually reaches its final stage. आम्ही करू ना. आम्ही केल्यार त्यांना विचारपाचें त्यांनी. आम्ही आयज पर्यंत but for what why can't you all can't run it and the government run it विजय सरदेसाई the government run it आणि एक सांगू सोदता ऑपोजिशनाक आमी हांगा इन्फ्रास्ट्रक्चर स्पीकर सर जे बांदता त्या लोकां खातीर बांदता कोणाक प्रायव्हेट इंडिव्हिज्युअलाक दिवपाक आमी करूंक ना हांगा हा माहिती ते बंद करूय विजय मेडिकल सरदेसाई. कॉलेज बंद करूय प्रायव्हेट मेडिकल कॉलेज स्पीकर सर आता तकली थंड दवरू ना ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ हेल्थ हे आता हांव पॉयंट ऑफ ऑर्डर तो परत ते ट्युरिझम मिनिस्टर अरे, sorry, speaker sir. चीफ मिनिस्टर एकूच आहे ना, डॉक्टर ना, प्रमोद sorry, I was सावंत meaning- आम्ही मंत्री आहा ते I was बेस्ट meaning Minister of Health. आहे का एक मिनिट चुकलं. चीफ या Speaker sir, म्हणा बरोबर ऑनरेबल नाही. शब्द- कदाचित ऑपोजिशनाक एव- म्हणा बरोबर नाही. अशें म्हणा बरोबर नाही. स्पीकर सर हे स्पीकर चुकून केन्ना येना. स्पीकर सर चुकून येवंक पहिले शकता ताका न्ही. मातशें सांगा बरोबर नाही. चीफ बरोबर मिनिस्टर नाही. उलोवपाचें बंद कर स्पीकर सर पूण फुडल्या फुडें पळया. कशें बरोबर ते सांगता हांव कशें बरोबर ते सांगता सांगा. म्हणून सांगला तकली सांगा. थंड दवरून मिनिस्टर फॉर हेल्थ चीफ मिनिस्टर न्ही फट मारता ओ कितें तरी लिपयता कशें ते सांगता स्पीकर सर पॉइंट ऑफ ऑर्डर बिकॉज Speaker, sir, I have to व्हेरी complete. स्पेसिफिक I have to talk. सगळे Point of order फटयता and the फटयता visual- म्हणजे and the कितें visual- फटोवपाचे धंदे चलोवंक ना आमी कदाचित फटोवपाचे आनी दुसऱ्या राज्यात Speaker, आसतले sir, हांगा आनी कसो फटोवपाचे फटोवपाचे हांव दाखयता. नाही, एक तुमचो मिनिट, एक तुमचो तुमका अपेक्षित कितें आसा न्ही ते- स्पीकर सर आयक अपेक्षित खूब आहा. एक अपेक्षित मिनिट. आहा तें सांगूं एक मिनिट स्पीकर सर हो पोस्टपोन्ड क्वेश्चन हो पोस्टपोन्ड क्वेश्चन कित्याक केल्लो कित्याक ताका उत्तरान कितें तरी डिटेल जाय आशिल्ली ताजे बरोबर म्हजो पोस्टपोन्ड क्वेश्चन आहा नेक्स्ट सेम इशूचेर तो सांगता कितें हांगा
ताणें बाब युरीक कितें सांगलां की इट इज अंडर कन्सिडरेशन खंयचें प्रायवेट मेडिकल कॉलेज. म्हाका तो सांगता स्पीकर सर नो सच प्रपोजल इज अंडर कन्सिडरेशन. आयक एक मिनिट हा स्पीकर सर एक मिनिट मातशें आयक. मुख्यमंत्र्यान स्पीकर सर 16 मार्च 2024 एक प्रेस कॉन्फरन्स घेतलें आफ्टर अ कॅबिनेट मिटींग आनी ताणें म्हणलां की अ प्रायवेट मेडिकल कॉलेज वील बी सेट अप बाय अ ट्रस्ट. द मॉडल हॅज बीन फायनलायज्ड बाय द नीती आयोग. एक्झॅक्टली एक वर्स नंतर म्हळ्यार जून 2025 हें कॉलेज सुरवात जातलें. हे कॉलेजीन गोंयच्या भुरग्यां खातीर सीट रिजर्व आसतलें. हे कॉलेजी खातीर 10,000 स्क्वेअर मिटर जी सुडाची जमीन घेतले आमी तांकां दितले ट्रस्टाक अशें मुखेलमंत्र्यान म्हणलां. इन्सिडंटली जी सुडा कम्स अंडर अर्बन डेव्हलपमेंट आनी होच मंत्री तो मंत्री आहा. स्पीकर सर आतां क्वेश्चन पोस्टपोन करतकच तो म्हाका सांगता देर इज नो सच प्रपोजल अंडर कन्सिडरेशन. म्हळ्यार कितें जें कितें मुखेलमंत्री सांगता तें कांयच ना म्हणून तो उत्तर दिता. स्पीकर सर म्हाका उत्तर मेळ्ळा. आतां फुडें तो कितें म्हणटा आमी प्रश्न घाला की लँड लुजर कोण आशिल्ले जमनी कोणाच्यो गेल्या आनी तांकां जॉब दिवपाक तुजो प्रपोजल कितें आहा. तो म्हणटा आपल्या प्रपोजल कांय ना. पूण आतां आमकां कळटा की 500 कोटी घालून जें हॉस्पिटल बांदिल्लें ज्याच्या खातीर हांव कोर्टान वचचो पडला हायकोर्टान तें हॉस्पिटल दिवपाक प्रायवेट पार्टीक ताचे कडेन प्रपोजल आहा. पूण आमच्या फातोर्डेच्या लोकांक शेतकऱ्यांक नोकरी दिवपाक ताचे कडेन प्रपोजल ना. स्पीकर सर फॅमिली सिल्वर म्हूण आसता इंग्लीश भाशेन एक म्हणटात सेलिंग ऑफ युअर फॅमिली सिल्वर म्हळ्यार आमचो एसेट 500 कोटी रुपयांचो आमचे फातोर्डेचो एसेट तो दिवपाक तयार जाला. आनी स्पीकर सर ही जर फट न्ही हें कितें आय एम प्लेसिंग इट ऑन द टेबल ऑफ द हावस. दिस इज वायलेटिव्ह ऑफ CBC गायडलायन्स. स्पीकर सर सेंट्रल विजिलन्स कमिशनाच्या गायडलायन्साच्या अगेन्स्ट हाका बेडयो पडटल्यो. वो कितें उलयता नाही प्रश्न कितें उलयता हो स्पीकर सर ही फट कशी मारली ताणें. पोस्टपोन कित्याक केलो क्वेश्चन पोस्टपोन कित्याक केलो. स्पीकर सर CBC गायडलायन हांव एक फ्लोरास आमी म्हाज्या माध्यमांतल्यान CBC गायडलायनाचें खंयचेंच उल्लंघन जावचें ना. हांव कशें जावचें ना तुवें सांगला हाका अंडर कन्सिडरेशन म्हाका म्हणटा नो कन्सिडरेशन. जो कोण CBC गायडलायन वायलेट तो जेलान पावतलो. सरकार तू पावतलो. जय सरदेसाई बसून घ्या, ऐकून घ्या त्यांचे प्रश्न. उत्तर ऐकून घ्या पहिले. कोणी जर CBC गायडलायन जर वायलेट केले ही विल गो स्ट्रेट टू जेल and the prime minister only will put him in jail. We don't have to do anything. That I am telling you, स्पीकर सर एक मिनिट आन्सर दिवंक ना ताणें 2 मनशांक 2 भशेन आन्सरां दिल्या. दोनूय क्वेश्चन पोस्टपोन केल्या. यू आर स्पीकर सर यू प्रिसाइड ओवर द हाऊस. तुवें मंत्र्याक रिस्पॉन्सिबल जावपाक जाय. पोस्टपोन कित्याक केलो क्वेश्चन पोस्टपोन कित्याक केलो. कोर्ट आन्सर दिवपाक ऐकून घ्या. आता आन्सर दितात हांगा कितले मुखेलमंत्री आहा आतां विचारता हांव परतो एक्सपंज करा जाय जाल्यार कितले मुखेलमंत्री आहा सांगता स्पीकर सर तो परत मुख्यमंत्री आता म्हणटाच आमी आय गॉट रिजन. मुख्यमंत्री एक सांगता तू एक सांगता. आमी हांगा कसलोच प्रपोजल घातले ना हावजान की आमी सगळे मुख्यमंत्री आमचे पोर्टफोलिओचे आसा. आमकां तकली आमी आपले पोर्टफोलिओ चलयता पण लास्टाक राज्य मुख्यमंत्री चलयता. CBC गायडलायनाचें उल्लंघन जो कोण हावजान करता काय खंयचो मंत्री करता तो जेलान वयतलोच. आणि आयज न्हू 10,000 स्क्वेअर मीटर मागल्या. माझ्या कडल्यान 10,000 स्क्वेअर मीटर मागल्या. माझ्या डिपार्टमेंटान 10,000 स्क्वेअर मीटर मागल्या. CBC गायडलायनाचें कोणी उल्लंघन केल्यार तांकां सरळ भितूर घालपाचें आनी काय ना. ही हांव खंयच्याच फायल खंयच्याच गोश्ट CBC गायडलायनाचें उल्लंघन करून हांव इम्प्लिमेंट करचो ना. हे ठाम मत आहा. आमचे सरकार आनी उत्तर दिल्लें तेच आहा. म्हाका सांगू फुडल्या मेडिकल कॉलेज प्रश्न म्हाका कितें आहा तें विचारा म्हणून सांगा. प्रश्न कितें आहा तो. ओपोजिशन लिडरान स्पेसिफीक सांगला की ताका कितें उत्तर दिलां तें आनी म्हाका कितें उत्तर मेळ्ळां तें. ताका उत्तर एक भशेन दिलां म्हाका एक उत्तर दुसरे भशेन दिलां. दोगांयचे क्वेश्चन पोस्टपोन केल्या. कितें उलयता तो कितें टायमपास करपाक येयला. टायमपास करपाक येयला हांगा. ताका कितें जाय म्हाजे कडल्यान कितें जाय मेक अ क्लियर स्टेटमेंट ऑन द मेडिकल कॉलेज and tell me whether Chief Minister has given private medical college to be scrapped. बसून घ्या. दिगंबर कामत तुम्ही प्रश्न विचारात. प्रायव्हेट मेडिकल कॉलेज हॅज टू बी स्क्रॅप इट. स्पीकर सर प्रश्न विचारा तुमचा. स्पीकर सर Yes. Start question number 2. Sri Benji Vegas. स्पीकर सर Start question to Benji Vegas. I'm asking him. तुझा विचार. तुझा प्रश्न असा. विचार घे विचार तुझा. स्पीकर सर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल
जेन्ना स्टार्ट जालें ते स्टार्ट जाल्लें दक्षिण गोंयच्या सगळ्या बारीक लोकां खातीर इन्क्लुडींग Yes. युअर कॉन्स्टिट्युएन्सी. म्हजो प्रश्न कितें आसा, म्हाका मिनिस्टरान आन्सर दिल्लें 2022 की अत्यंत गरजेच्यो वस्तू थंय जाय, त्या म्हणजे एक कार्डिओलॉजी युनिट आनी एक तुगेले न्युरोलॉजी युनिट. म्हाका दिल्लें की एका वर्सा भितर करतले. विल मिनिस्टर टेल मी? तुमचे उत्तर दिल्लेच तुमकां. तुम्ही चला जाग्यार बसा, सगळे जाग्यार बसात, जाग्यार बसा, तुम्ही जाग्यार बसात. न्युरोलॉजी तुमका मंत्र्यान जे उत्तर दिले आसा, तुम्ही जाग्यार बसा, जाग्यार बसा. न्युरोलॉजी अँड कार्डिओलॉजी. आय एम नॉट आस्किंग. स्पीकर सर, म्हजे क्वेश्चन आहा, 2 युनिट्स अर्जंट स्टार्ट करपाक जाय. जाग्यार बसात. स्पीकर सर, नर्सिंग कॉलेज आणि कितें हो सेपरेट इश्यू. आय एम मोर वरीड अबाउट द ट्रीटमेंट टू द कॉमन मॅन इन द साऊथ गोवा. अँड व्हॉट इट सेज, इट रिक्वायर्स कार्डिओलॉजी युनिट, इट रिक्वायर्स न्युरोलॉजी युनिट. तुम्ही जाग्यार बसा. तुम्ही Will the minister assure that by December he will start cardiology unit and neurology unit? Speaker sir, will the minister assure that by December he will start cardiology unit and neurology unit as he had promised in 2022? येस मंत्री, तुम्ही एक मिनिट मंत्री आन्सर सांग रे, डिसेंबर पर्यंत करतो म्हणून. डिसेंबर पर्यंत कर मरे. प्रश्न कोण विचारतात? न्युरोलॉजी अँड कार्डिओलॉजी. न्युरोलॉजी अँड कार्डिओलॉजी युनिट. स्टार क्वेश्चन नंबर 2. वेन्झी वेगस. स्पीकर सर, आणि कसं जातलो पोस्टपोन क्वेश्चन. माय क्वेश्चन. पोस्टपोन क्वेश्चन हा. स्पीकर सर, म्हाका आन्सर दिवना ती मरे. आन्सर स्पीकर सर, म्हाका आन्सर दिवना. आन्सर तुका मेळना जाल्यार आनी कोणा मेळपा ना. स्पीकर सर, पोस्टपोन एलक्यू 7A. स्पीकर सर, बसून घ्या. स्पीकर सर, पोस्टपोन एलक्यू 7A. माय क्वेश्चन, आय हॅव आस्क्ड स्पेसिफिक क्वेश्चन. अन्य मंत्री, तुम्ही त्याचे आन्सर करता. तुम्ही आप दिगंबर कामत मुख्यमंत्री गोंय राज्याचे आशिल्ले. दिगंबर कामताक दोन्ही गोष्टी खबर आहा की हे बेश्टे कमिटमेंट हावजान दिले म्हणून जावचे ना. आणि म्हणून आमचे सिनियर असे व्यक्तिमत्व हावजान जे आसा आणि मुख्यमंत्री कडेन आमी चर्चा पयर कॅज्युअली हांगा चर्चा आमी करतना आनी ऑल्सो विरोधी पक्षान सगळ्यांनी सांगलेलें आसा की एक विजीट थंय मारूंक जाय. ते एकदां केल्यार आमी ताबडतोब तेजेर आमी कन्क्लुजनाचेर येवं शकता. ह्यो 2-3 गोश्टी गरज आहा साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान. आणि हे 6 महिन्या भितर अशे 6 महिन्या भितर आमी अशे हावजान कमिटमेंट ते जावचे ना. सगळे कॉर्डिनेशन करून आमी विजीट करून मुख्यमंत्री कॉन्फरन्सान घेवन आमी करूया. बाकीचे सोडून दी. ओनली गिव थर्स्ट ऑन कार्डिओलॉजी युनिट अँड न्युरोलॉजी. कार्डिओलॉजी युनिट ती एरिया जी आसा ती आयडेंटिफाय करून आमकां कार्डिओलॉजी, न्युरोलॉजी आनी हे कितें म्हणटा ताका ऑर्थोपेडीक, हे 3 गोश्टी आमी जर थंय सुरू करूं शकले. आनी हांव म्हणना की ऑनलायन एक कॅथलॅब तरी थंय घातले आमी कितलेय लोकांचे आमी जीवन वाचूं शकता. सोमना एक पुसा येता दोतोर एक पुसा सोमना थिंगा कार्डिओलॉजी दोतोर येता. हे कित सांगता तूं स्पीकर सर? कार्डिओलॉजी कोतलो म्हणून एक सोमना एक पुसा येता. एकलो न्युरोलॉजी, एकलो अपोलो विक्टरांतल्यान येता. क्वेश्चन 7A. वॉर्ड सारका विजय सरदेसाय. तुम्ही पळयतात GNH.